खापो गुन्हेगार सुलेमान सिद्दकी खानाआड लँड ग्रॅबाच्या 2 केशींनी चार्जशीट, म्हापशा आणि तिसवाडी प्लॉट बळकावपाच्या केशींत म्हापसा वाळपय चार्जशीट. लायटीच्या खांब्यावेले केबल काडूक केबलवाल्यांक 10 दिसांची मुजत, ना जाल्यार खातें काडून उडयतले. कोडिंग केल्ले केबल घालपाचे एका खांब्याक 300 रुपया चार्ज. तिळारीच्या कालव्याचेर रिपेर तडीक, गोंयाक उदका पुरवण सुरू. WRD मंत्री सुभाष म्हणटा आज पर्वरे उदक पावन प्लांट जातलो सुरू. बजेटाच्या तरतुदीक लागून हेल्थ सेक्टर, वैजकीय ट्युरिझमाक मेळटलो नेट. भलायकी आनी ट्युरिझम मंत्री उलयले. गोंयच्या बीजेपीचो केंद्रीय अर्थसंकल्पाक येवकार. ग्रीन एनर्जी तयार करूक गोंय फाटीं 150 मेगावॅट वीज निर्मितीचे टार्गेट. त्या दिशेन पावला जाय. केंद्रीय बजेटा उपरांत वीज मंत्र्यान उक्तायली खंत. मूळ केपें पारोड्याचो 20 वर्सांचो इथन पेरेर कॅलिफोर्नियांत गुळी लागून सोंपलो. रेसिंग शोक गेल्ले कडेन अपकिर्त 10 वर्सां फाटीं फामिली सयत गेल्लो अमेरिकेत. वक्फ बोर्डान बिलाविशीं सुचोवण्यो दिवंक नेमिल्ल्या संसद समितीन लोकसभेचो सभापती ओम बिर्लाक सोमारा दिलो रिपोर्ट. सुदारीत मसुद्यांत 14 दुरुस्त्यो. जम्मू काश्मीरात कुलगाम जिल्ह्यात आतंकी हल्लो. आदलो सेना जवानाक मारलो. घरकान्न धूव जखमी. महाकुंभात जाल्ले चेंगराचेंगरी वेल्यान विरोधकांचो संसदेत बोवाळ. बीजेपी खासदार रविशंकर प्रसाद म्हणटा चल्ला चौकशी. आतां मेरेन 300 कोटी लोकांचे महाकुंभात स्नान. डोनाल्ड ट्रम्पाचो कॅनडाक 25% इम्पोर्ट टॅक्साचो झटको. मेक्सिको, चीनाकूय वाडीव टॅरिफ. पयल्या झटक्यांतल्यान भारत सुटलो.